Beloved brothers and sisters, on the fifth day of the Novena, our theme is Pilgrims of Hope, Open to God's Call. Venerable Agnello, in his sermons, he often spoke about the value and sacredness of answering God's invitation to a life of service. He encouraged parents to nurture and support their children in discerning and responding to God's call, while also awakening the hearts of young people to listen with faith and openness to the divine invitation. God chooses some from among us to work in His vineyard and to live a life of holiness. Priests, religious brothers and sisters, and missionaries do the work of evangelization with hope, trusting in God and leading courageously. We pray for an abundance of blessings on their work. This work needs to be carried forward. Therefore, we pray that through the intercession of Venerable Agnello, parents, recognizing their responsibility, may support God's call, and likewise that children and youth may listen to God's call with generous hearts and offer their lives in His service, journeying through life with hope. प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या 5व्या दिसाक आमचो विशय आसा कुटुंबांत देव आपोवणी उपजूंक भरवशान जिविताची यात्रा करूया. मानवंत आग्नेल शेरमाव करूंक वेता त्या फिरगोजांनी देव आपोवण्याचे मोल आनी म्हत्व इस्कुटावून सांगतालो. वराब्यांनी भुरग्यांमध्ये देव आपोवणी उपजूंक आवय बापायक उर्बा दितालो. भुरग्याची मना उजवाडायतालो. देवाच्या आपोवण्याक विश्वासान जबाब दिवंक शिकयतालो. आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जिवंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव विचून काडटा. याज्ञीक, मोटवाशी आनी मिशनार भाव भयणी दोन पोरगोटणेचो वावर भरवशान देवाचेर पातयेवून नेटान फुडें व्हरतात. तांच्या वावराचेर भरपूर आशीर्वाद घाल म्हूण आमी मागताव. हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज. तर आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून देव आपोवण्याच्या वावराक कान मारूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करून भरवशान जिविताची यात्रा करूंक मानवंत आग्नेलाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया.
ह्या मिसाची इंतेसावा काजिया बॉर्जिस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता काजमिरो बॉर्जिस आगासाई. फामिलीक बरी भलायकी मागता रुबी फेर्नांदीस माकाजना. फामिलीक बरी भलायकी मागता दोमिंगो सोजा माकाजना. फामिलीक बरी भलायकी मागता क्रिस्ताबेल डिकोस्टा कुंकोली. देवाक दिनवासता फामिलीक बरी भलायकी मागता आनी कार्मेलिना सुब्रिनो 50व्या जल्मा दिसा तिका बरें मागता आकासियो कुन्ना आगासाई. क्विन्सी कायदो जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता पेद्रिना कायदो गोवा वेला. बरी भलायकी मागता आना मारिया गॉन्साल्वीस आगासाई. आपल्या भावाक बरी भलायकी आनी तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतले राख आनी सांबाळ म्हूण मागता आंतोनियो फेर्नांदीस मेर्सेस. पीटर रॉड्रिगीस बरी भलायकी मागता लॉरेन्सिना रॉड्रिगीस कोर्ताली. सेरा आनी ग्रेस वाज बरी भलायकी मागता रोजिता आनी वॉल्टन वाज राया. आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासतात आनी बरी भलायकी मागता इजाबेल आफोन्सो आगासाई. फामिलीक बरी भलायकी मागता जुली एंड क्लेटो फेर्नांदीस सिरिदांव. फामिलीक बरी भलायकी जाणवाय आनी आर्थीक उदरगत जावंक मागता आंतोनियो झेवियर आनी मारिया फेर्नांदीस कालांगूट. देवाक दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता कामिलो आनी रिता ब्रगांजा बेतालबाती. देवाक दिनवासता जाणवाय आनी बरी भलायकी मागता जोशुआ आनी SP ब्रगांजा बेतालबाती. आपली दुवेची डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक आनी कास्की इंतेसावां पासत मागता जॉन एंड इवा फेर्नांदीस कांसावली. दिनवासनेचे मीस भेटयता मारिया लॉरेन्सो आगासाई. सोयरीक मोडल्या ती परतून घडूंक मागता युजिनिया फेर्नांदीस मारगांव. एविना फेर्नांदीसाक बरी भलायकी आनी मन लावंक शिकोप करूंक मागता रेक्सोना वालीस आगासाई. ह्या मिसांत आगासाईची फिरगोजची भाव भयणी तांच्या पादविगारा सांगाता ह्या मिसांत वांटो घेवंक आयिल्ले आसात. तांच्या इंतेसावां खातीर आमी मागुया. सोगलीं उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया. Bapaci आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या देवा बापाचो मोग जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयचो विशय कुटुंबान देव आपोवणी उपजावंक
बोरवाशान जिविताची यात्रा करूया. आपल्या मळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जियोवंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव वेंचून काडटा. याज्ञीक, मोटवाशी आनी मिशोनार भावा भयणी धर्म परगटणेचो वावर बोरवाशान देवाचेर पातयेवन नेटान फुडें व्हरतात. तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतांव. हो वावर फुडें व्हरूंक आनी वावरूंक गरज. तर आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून देव आपोवण्याच्या वावराक खांद मारूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करून बोरवाशान जिविताची यात्रा करूंक मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया. बाबा म्हणिनो, जोर आमकां आयज पाद्री आनी माद्री जाय, आपोवणी जाय, जाल्यार आमचे गौरबे आमी बागेवन करूंक जाय. पादाग्नेल ताचो शामाय शापाय आवय बापूय बागेवंत आसले आनी तातूंतल्यान हो पादाग्नेल आमकां मेळ्ळा. सेम थिंग आमच्या फॅमिलीनी. चोर शामाय शापाय बागेवंत, आवय बापूय बागेवंत जातात आनी आवय बापूय बागेवंत जाली आमकां भुरगीं बागेवंत जाल्लीं मेळटलीं आनी आपोवणी मेळटली. अदरवायज नो. ह्या खातीर आयज संवसारांतलीं जाल्ल्यांत आमी जेजूची जावन बोक्सोडे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पोरविदार देवाक आनी तुमकां बाबा पडंदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सोर पोरविदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सगळीं बरें. तुमकां सगळ्या पासत देसाव मागल्यान प्लस हांगासर आसा तितल्याय पासत हांव मागता आमी सगळीं तुमी बागेवन जावन. भोव मोगाळ बापा, सगळ्यो आमच्यो बऱ्यो येवजण्यो तूं आमचे मनान घालताय आनी तूंच त्यो शार्ती पावयताय. सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव करून दादल्यांक तशेंच वस्तुऱ्यांक तूं आपोवणें दिताय. तांकां तूं सोडवणीचे वाटेन चलय. संवसारी वस्तूंचो त्याग करून दुर्बळकायेक वेंग मारून आनी कावत्या काळजान आनी विस्वाशीपणान तुजी आनी आपल्या बाबा भयणांची सेवा करून तुजे सुबाम कृपेन तांकां बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोब्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसब्यान तुका आकाचे आदीं हांवें तुका ओळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशीं वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सोवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सगल्या पोरसांक कोलोयात, देवाची कौतीक विस्मितां सगलीं म्हणुया. सगल्या पोरसांक कोलोयात, देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेस्वराक वाखाणात. शेकांचेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब. सगल्या पोरसांक कोलोयात, देवाची कौतीक विस्मितां. परमेस्वराच्या मानाक गितां गायोनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, पुरगुटात तारोन ताचें. जबाब. सगल्या पोरसांक कोलोयात, देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कोलोयात, ताची कौतीक विस्मितां. जबाब. सगल्या पोरसांक कोलोयात, देवाची कौतीक विस्मितां. पोरजां आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेस्वराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. जबाब. सगल्या पोरसांक कोलोयात, देवाची कौतीक विस्मितां. परमेस्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या पोरसांक कोलोयात, देवाची कौतीक विस्मितां. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. म्हजे फाटल्यान येयात, मनशांक दवरतात तसले खारवी. हांव तुमकां करतलों म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूया. जुआवांक दवरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गलिलिया गेलो. थंय देवाचे शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गलिलियाच्या दर्याच्या देगेच्या चलोवन वेतलो. त्या दर्यांत शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारतले, कित्याक ते कारवी आसले. तांकां ताणें देखले
जेजून तांकां म्हळें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जाळां थंय सोडून ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव व्हडेर आपल्या रांपणी सारक्यो करतले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबेदेवाक आनी आपल्या बापोयक आनी भाडेक लायलोले मानाय बराबर व्हडेर सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. Papa Brino, आपणी वोकेशन्स आयज गोंयांत उणी जाल्या. आमच्या सालिगांव सेमिनारींत फकत 15 भुरगे आसात. 5 क्लासींतले only 15 boys. कित्याक जालें? आदीं 100 भुरगे आसलेले हांव आसलो तेन्ना. वॉट हॅज हॅपन? 2 वस्तू. एक, आयज आमच्या फामिलींनी भुरगीं नात. सेकंड, आमच्या फामिलींनी भाग्यवानपण ना. जेजूच्या जिवितांत पळयात, जेजूची शामाय शापाय कोण? जेजूची शामाय शापाय कोण? जोकी आनी आनान. ती कोण आसली? कसली आसली? भाग्यवंत आसली. जोकींचें चेडूं कोण? मारिया. कसली आसली? भाग्यवंत. तिचो पोती जुझे भाग्यवंत. कोण आयलो? जेजू आयलो. शामाय शापाय, आवय बापूय, भुरगीं आनी नातरां आसात. आयज भुरगीं सगळीं मोबायल एडिक्टेड भुरगीं जाल्यात. 2 दीस जाले हांव समुदायान गेल्लो. 2 भुरगे वा 3 भुरगीं आतां लेटस्ट कार्टून सिरीज आयला पळय तातूंत दे आर एडिक्टेड. Number 1, Cocomelon. Second, Roblox. Third, Peppa Pig. Or Free Fire running. What happens? त्या भुरग्यांतलो जेजू हे कार्टून्स काडटात, व्हिडिओ गेम्स काडटात आनी 4 वस्तू तांचे सगळें जातली. Number 1, they will not be able to pray. तांचे लागीं मागणें करूंक जावचें ना. Second, तांचें शिकप देंवतलें. नो कॉन्सन्ट्रेशन. तिसरा, ती आवय बापायक आयकुनची नात. आनी चवथें, मोबायल वील बी देयर गॉड. फायंड आउट बाबडीनो. फायंड आउट. नो मोबायल्स, नो व्हिडिओ गेम्स. ह्या पासत आवय बापायनो आतां पादाक नेलाची शामाय शापाय कसलें आसलें काय? भाग्यवंत. आवय बापूय भाग्यवंत.
And they started a prayer called Lou Mother's Prayer. धाकटुले मागणें, बापा आमच्या भुरग्यांक आपय पाद्री आनी माद्री जावं. धाकटुले मागणें. आनी ह्यो आवयो मागणें करूंक लागल्यो तेन्ना 50 वर्सां भितर बाबडीनो 151 पाद्री तांकां मेवले आनी 172 माद्र्यो तांकां मेवल्यो. आमी कोत्तात. Do it. आवयानो आनी बापायानो तुमी वडील, you're the head of the families. तुमी हुयात. जेजून म्हणटात फुडलें जोत वेता तशें फाटलें जोत वेता. बी तशें बा. Where are you? Important. ही भक्ती हें देवसां yes, but जाल्यार 4 वा 5 खांबे हांव तुमकां दितां. 2 वस्तू हेब्रेवांक बरयणार अशें सांगता. Hebrews 11:6 बावार्थ नासतना आमच्यांनी देवाक खुशाल करूंक जायना. म्हणटली बावार्थ नासतना आमच्यांनी देवाक ओ देवाची खुशी करूंक जायना. दुसरें Hebrews 12:14 भाग्यवान जाल्या शिवाय कोण देवाक पळोवचो ना. म्हणत पया. सो आमी कितें जावंक जाय? आमकां स्वर्ग जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? ऑटोमॅटीक कोण पावचो ना. पुर्गतोरींत आसतली आनी पुर्गतोरींत एक दीस 100 वर्सां कशी. जाल्यार 5 वस्तू हांव तुमकां दितां. ह्या देवस्थानाचे पिलार येवन ह्यो वस्तू व्हरात. नंबर 1 मिसाक वचात एवरी डे. आनी तुमच्या भुरग्यांक हॉलिडेजांनी मिसाक व्हरात. नॉट ताताईंक न्हिदोवन दवरा. बेबी बाबा न्हिदे. नो. Take them. Second, कुमसारा म्हयन्यांच्या म्हयन्यान कन्फेशन. हांव वयतां बाबा. एवरी मंथ जाता 15 दिसांनी वचत. तिसरें देवाचें उतर आमच्या उजवान पावलांक उजवाड. सो देवाचें उतर. चवथी वस्त तेर्स. जाता जाल्यार आख्खी रोजाय करत. ह्या पावण्यांक आनी गोंयां भाग्यवन जावचें पासत आख्खी रोजाय करत. हांव करता बाबलीन. आनी 5वी वस्त इल्लेंशें फास्टींग करात. उपास करात. हांव तुमकां गॅरंटी दितां तुमचीं भुरगीं भाग्यवान जातलीं. त्या भुरग्यांतलीं आमकां पाद्री आनी माद्री मेळटले. पादाक निलान सायबीन मायन आनी सगल्या भाग्यवंतांनी आमचे पासून मागचें. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी आमी देवाच्या फुड्यान घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी सगल्या याज्ञिकांनी आनी धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांकाल सोम्याच्या एकवटान जिवंक तशेंच आपल्या देवीक आपोवणे कुशालकायेन आपणावून जिवंक बापा लागीं मागुया.
सगळे आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करचो वावर देवाचें एक आपोवणें म्हूण ओळखून घेवन समाजांत बरेंपण निर्माण करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळे आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायन आपल्या शेगुणांनी जिविताचे देखी उदेशी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकून ताचो पाटलाव करूंक राजी आसूंक बापा लागीं मागुया. सगळे मानिवंत आग्नेलाची भोक्ती वाडोवंक जायतीं जाणां आदार दितात. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडे दांपात तुमच्या मेलोल्यांक पासून मागात. हो म्हयनो मेलोल्यांक भितरलो आसा. पुरगोतूर खाली कर म्हूण मागात आनी तांची मागणी तुमकां दी म्हूण मागात. आमच्या भुरग्यांक आपूण येवंक दिव म्हूण मागात. बापा ही आमची मागणी आयकून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावनी न्हय मोच्यानी तुमचें बलिदान सुर्गींच्या बापाक मानतात असलें जावं मागात. हे तुमच्या तंत्रेर बलिदान आपल्या मानाखाली मेळ्ळी. आमच्या नाट्या पवित्र सुबेच्या दबाक सर्वेस्पोर मादून घेवं. पवित्र बापा, याज्ञिकी आनी मोठवाशी जिवितात तुवें आपोवणें दिलाय तें आमच्या भावा भयणांक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कर. आपणें केल्ल्या बासावण्यांक आनी आंगवण्यांक ती विस्वाशी रावूं आनी तुजी मोहिमेवोन देवा सगळ्या काळजान सेवा करूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची करूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सगळे हात जोडात प्लीज. हात जोडात सगळे प्लीज. जॉइन हँड्स. मिसार आमी अशी आसूंक जाय.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरांनी सासनांच्या देवा, सर्व काड्यांनी सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनीची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी वाकणटाव जाल्यार दिन वाचताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक देणें. आमच्या दिन वासनीच्या मागण्यांतल्यान तुजी वडवीक बिलकुल चडना, तरी असलें मागणें करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोयीचो. Baba Brindo, anga Jesuit, sorget o sorg तुमच्या घरांनी वर आनी मिसाल कितें जाता तें हांवें पळयलां सगळ्यांनी. दॅट्स वाय एका मिसाक लेट येनाका प्लीज. भितरल्यात मागणें करात, वा घेवन जायात हो वेळो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हें देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून सुसूंक बिचारी ताणें आपल्या पवित्र हातान निवडो घेतलो. तुका आपल्या बापाक दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पयलीं जेवण जातसताणें दाकां सोऱ्यान बरोवली काल्स घेतली. तुका आपल्या बापाक नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खर राचें रगत. पातकांचें मोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करलें. Bavartazo gut purgutuia. Sonia Jesu, ami ondo kadam, adieta chite pieta. Tikli pauti tu vojkovani son, ami tuji moron purgota. Adzuria, please. Bapa, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपूर्ण उदास करता. आनी हो जिविताचो आनी सडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चिंतले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी खालतीपणी मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगिवंत बापा, फिलीप आमच्या गोवळी बापा, सिमांव ताच्या आदारी आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खालकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पोती जुदे बा घेवन दवरून दिता आनी सौर खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताईन पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. बाबडीनो, ह्या 5 वर्सांनी जायतें येवपाचें आसा. ह्या खातीर तुमचो भावार्थ गोठ करात. भाग्योन जायात. पिलार सायबीण ती पिलार न्ही, इट्स पिलर गे खांबो. खांब्याची सायबीण भावार्थाची घोट भावार्थाची सायबीण ती. आयज गोंयकारांचो भावार्थ हारलेलो आहा. आय एम सॉरी टू से दिस. भावार्थ गोठ करा. भाग्योन जायात. आनी हांव तुमकां खात्रेन सांगता तुमची भुरगीं पाद्री आनी माद्री जावन वेदेले. लू मदर्स प्रेयर सगळीं बरोबर म्हणे व्हडल्यान. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाचो नोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटोय आनी सगळ्या आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवुरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जी पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. व्हडल्यान देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपोण्यांचो देव फामिलींचो देव आमच्यो फामिली पवित्र करतात. आपली भुरगीं देवाक भेटयतात ती सगळीं सुपागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कालसुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. Soldau Sancta, Shelia
मोगाळा जेजू, सासणीक बापाच्या पुता, तुज्या आपोवण्यांक जबाब दिवन उदार मनान तुजो पाटलाव करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय. आवय बापाय मोदें बावार्थ वाडय. मोगान आनी त्यागी मनान आपल्या भुरग्यांक देवाचे सेवेक भेटोवंक तांकां आयती कर. आपल्या भुरग्यांक देव आपोवणें फावो जाल्लें पळोवन ती सुबाम संतोश भोगूंक पावूं. तुजे आनी तुजे बोव भाग्यवंत आंकवार मरे आमचे पिलार सायबिणीचे आनी भाग्यवंत जुजेचे देखी वरवीं भुरग्यांक आनी आवय बापायंक प्रेरणा आनी उत्तेजन मेळूं. तुजे कुरपेन तांकां गोटाय आनी बोळ फावो कर. आमेन. उबी रावया. बाबा बडिनो जशें फादरान मागणें केलां, हांगासर एक भुरगो आयज आया मार्सेलांतलो, कार्टून्स एडिक्टेड. आनी जेन्ना हांवें ताका सांगलें नो वॉचिंग कार्टून्स, आयज तो कार्टून्स पळयना, वो विडियो गेम्स पळयना, मोबायल पळयना. सो प्लीज तुमच्या भुरग्यांक जशें फादरान मागलां, हांवूय मागतां, your children will join as priests and religious. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुतान दुवांक तुज्या मोगान तुवें एकठायल्यान आनी जिविताच्या एकाच उंड्यान आमकां वांटो दिलाय. आपणाक विसरून आनी एकामेकाक मानान लिखून एका मोनाची आनी उदार काळजाची ती जावं. आपल्या प्रिती मोगाच्या खोरल्यांनी अदीक करून आमच्या फॅमिलीनी पेलाच्या गोरजांक आमी पावूं आनी आपल्या आवय बापायची शामाय शापायची देखी बरी चालीन सगळ्या स्वातांनी जेजू क्रिस्ताक आमी गोवाय दिवं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमचो मुखेल यादनीक जावन आसलो फादर विन्सेंट लयतांव, पादविगार आक्षीचो आनी ताच्या बरोबर तेचे फिरगोजेचो लोक आयिल्लो आसा रोमारी घेवन. ताका आमी तुमच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या गवळीक वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तो आयिल्ल्याक जायत्यो एक्टिविटीज चलतात आक्षी, आनी तो आपूण विथ फूल एन्थुजियाजम आमी म्हणटा उमेदीन उर्बेन वावुरता आपली फिरगोज जिवाळ करूंक. तशेंच सोबीत गायनां केल्यान, ताच्याच लोकांनी थंय वाचपां केल्यान, बाड तांची मागणी केल्यान तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आख्खे आक्षीचे फिरगोजेचेर देवाचो पादांच्या मजतीन भरपूर आशिर्वाद मागता. थँक्यू फादर, गॉड ब्लेस यू. थोड्योश्यो कळोवण्यो. कोणाची एक चेन मेळ्ळी, आमी नको भांगराची वो दुसरी काय, आमचे साकितीच ती दवरलेली आसा, कोणाची ती ओळखून वचची. नोयनाच्या दिसांनी तुमकां करीत इंतेसांव पासत तुमच्या मिसां भेटोवंक जाय जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवं येता. इंग्लीश एंड कोंकणी बायबल डायरी 2026 विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क. पिलाचे संस्थेन स्टांडो पाद्री जातल्या सेमिनारिस्तांक ताचे शिकपान जायते आमचे भाव भयणी आदार दितात आनी तांच्याच आदारान आयज जायते पाद्री मिस्योनार जाल्ले आसात. पूण हातूंत आनिकूय भुरग्यांक जाय. देवापोवणी उणी जाल्या करीत आयज दीस देवापोवण्याक आमी भेटयला. आनीक आयज आमचे कडेन गोंयचेच न्हय पूण गोंयचे भायलेय भुरगे आसात. आयज ऑल्टर सभाज आसात ते नवनीत आनी राकेश, एक पंजाब आनी एक झारखंडाचो. तो जे भाशेन आमच्या मिसांतले आयज भुरगे खुशी दाखयतात स्टांडो. आमी मागोया तेंच्या पासत आनी कोणाकूय खुशी जाल्यार तुमची फुलना पाकळी भेटोवंक एक पाद्री सेमिनारी स्पॉन्सर करूंक तुमच्यांनी ते आमच्या ऑफिसांत बसीस डेस्क आसा थंय दिवं येता. हे वर्साक पादांच्या जिविताचेर भुरग्यांक एक पोयट्री कॉम्पिटिशन आसा. दे हॅव टू रायट ए पोयट्री ऑन द लायफ ऑफ फादर एग्नेलो. भाग घेवंक सोदतल्यांनी फॉर्मां आसात आमचे बॅन स्टँड, थंय
थंय घेवं येता ताचेर तुमकां डिटेल्स मेळटले. पिलारची संस्था अंतर धर्मांचो एकचार विस्तारूंकचे इंटर रिलिजियस डायलॉग आमी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता. आयज नोव्हेंबराचे 15वेर धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता आमचें रेतिराचें घर आसा पिलार पिलग्रीम सेंटर आमी म्हणटा थंय मेळावो आसतलो. तातूंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. फाल्यां 16वेर आयतारा दीस आमच्या आत्मीक भाव भयणीच्या एकवटाचो दीस आमी मनयता. सकाळीं 10:30 वाजता त्या एकवटाच्या वांगड्यांच्या इतिहासा पासत खेरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो मुखी हेतू म्हणल्यार मिसांवांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाची वांगडी जावंक फादर जोझफ फर्नांडीस जो इन्चार्ज आसा ताका मेळचें, तुमचें नांव दिवचें. तेच परी हे करीत मिसांत वांटो घेवंक 10:30 वाजता फाल्यां तुमकां आमी येवकार दिता. तशेंच नोव्हेंबराचे 16 आयतार मलयालम भाशेन मीस आसतलें सकाळच्या 11:30 वाजता. तशेंच त्याच वेळार व्हडले सेमिनारच्या हे मीस व्हडले सेमिनारच्या कोपेलांत आनी ह्याच माटवान त्याच वेळार 11:30 वाजता तामील भाशेन मीस आसतलें आनी उपरांत 12:30 वाजता हिंदी भाशेन मीस आसतलें. कोणी तुमचे इश्ट मीस आसात जाल्यार तांकां तुमी कळोवचें. नोव्हेंबराचे 18वेर पेडेस्तांक भेटयल्लो दीस. त्या दिसा सकाळीं 10:30 वाजता मिसार किरीत पेडयेवतां पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची माखणी आसतली, एनॉयंटींग ऑफ द सीक. तुमच्या घरांत कोणी पेडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. जायतें सोंपेपण आसतलें. तुमची मोटारां घोडी हिंगा येतलीं आनी तशेंच व्हीलचॅराची आमी वेवस्था केल्ली आसा. बांबोळी गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18वेर सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनारी ओली सेमिनारींत चलयतले. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय. Your age must be between 18 and 60. रगत दिवंक येवच्या आदीं 2 वरां पयलो तुमी नाश्तो और ब्रेकफास्ट करूंक जाय. तुमी त्या बऱ्या वावराक आदार दितले म्हूण आमी रावता. ही खबर तुमी दुसऱ्यांकूय गोमूं येता, वॉट्सॅपाचेर मॅसेज घालूं येता. हो कॅम्प फळादीक जावंक आमी मागुया. हे पेंडॉल घालूंक आनी दुसरी वेवस्था करूंक तुमकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाय ती वेवस्था केल्ली आसा दिसतांडो. जायतो कोर्सूय जाला, जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिला. आमी तांचे उपकार आठयता. आनी कोणाकूय दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमची फूल नापाकळी दिवची. आदी फुडेंच आमी तुमचे उपकार आठयता. म्हज्या भाव भयणीनो, जायते आमची भाव भयणां पिलार येतात, आमच्या गोरजां पासून मागतात. आयज गोव्यावेल्यान बेर्नादेत सिल्वा आमकां सांगता, म्हजें पोट मोटें जायत वेतालें म्हणून म्हजी गोच्ची म्हाका सांगताली वैजाक मेळूंक. हांव चड खातां पियेतां म्हूण मोटीं जाता म्हूण ती समजताली. शेकी वैजाक मेळ्ळी आनी वैजान सोनोग्राफी करून सांगलें ओवरियन सिस्ट आसा म्हूण. रोगताचें टेस्ट केलें आनी कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. आमी भियेलीं. म्हाका पादांगणाचेर व्हड भवार्थ आसा आनी हांव जायते फावट पिलार येता. हें गोमतूच हांवें पिलार येवन पादांगणाक फुडें घालून भवार्थान मागलें. उपरांत दुसरी टेस्ट केली आनी वैजान लंग्स, वड्ड्याक, पिशवेक अशें 8 कुडींत कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. म्हजेर आंकांत आयलो आनी म्हाका समजना जालें कितें करचें पळय तें. म्हाका पिलार मागण्यांत घालें आनी हांव पादांगणाक फुडें घालून मागीत आसली. उपरांत 9व्यान टेस्ट केलें आनी रिपोर्ट बरो आयलो. कॅन्सर ना म्हूण सांगलें. कसलें अजाप. पादांगणाक
हांव काळजाचे खोलायेकतान दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. तर मगचे भाव भयणो, आमची भयण फोट सांगचे ना, जें कितें तिच्या जिवितांत घडलां तेंच ताणें आमकां सांगलां. तर दोतोर एक सांगतात, पूण आमचो दोतोरांचो दोतोर आसा देव, जेजू आनी पादाग्नेल आमचो मोदोस्ती. तांचो बावार्थ पळोवन आमी देवाक वांकणटाव. तर ह्याच बावार्थान स्टांडो आमच्योय गरजो, आमचे आवडे जे आसात ते आमी घालुया. पादाग्नेल जरूर त्या देवाक उबी रावया आनी बावार्थान हे नवन्याच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखतांव आनी त्याच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोरयां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार जाय ते माग बावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयतांव. सांताचो मान मेळूंक मागणे. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचें. ओगुनीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांय सोरशी आमी मागतांव. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागतांव आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. पिडेस्तांचेर मागणे इगोर्जेन जातलें मीस संपल्या उपरांत. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गोरम्यांचेर आशिर्वाद घालून सदांकाल उरूं. वचून यात पादाग्नेला भाशेन भाग्योन जावंक, पवित्र जावंक आनी तुमची भुरगीं देवाक दिवंक जेजू सांगाती तुमकां धाडटा.